state orders, Advocate Datar. आम्ही एक 27 तारखेक आमचे आमदार विनोद पालेकर आणि आम्ही एक क्लब क्वेश्चन केलो स्टार एलक्यू नंबर 6A तातूंत आम्ही विचारलेले बाब फिलिप नेरी रॉड्रिगस लॉर्ड WRD मंत्री कि on what basis did the council represent the state of Goa before the Supreme Court, give consent to the Madhai Tribunal Award, and on whose instruction was the submission made before the Supreme Court? Questions are clear now. Uttar Tadita, sir, on basis that he has not accounted for, the council did not oppose notification of the award on his own accord. Dusraje, I mean, whether there was any government decision to give no objection to notify the Madhai Tribunal Award. No, sir. Whether the government has taken any action against the illegal diversion of water by Karnataka government with respect to the Madhai River by Karnataka government. Yes, sir. Whether the government has filed any SLP or any contempt petition against the illegal diversion of water from the Madhai River by the Karnataka government. If so, the status of the proceedings. दोन contempt petition listed for admission, एक petition filed and registered. इतल्यान दिल्ली. आता इशू असा हा की आमचे मुख्यमंत्री हांवें त्या दिसा सांगिल्लें माधुरीचें जेन्ना आमचें कॉलिंग अटेन्शन मोशन आयलें की 1 फट जी तूं मारता ही फट 1 फट पोचोवपाक तुका 100 फटी मारच्यो पडटल्यो. ताजे परस इट इज सेफर टू टॉक द ट्रूथ हें हांवें ताका क्लियर उतरांनी सांगिल्लें. आता तुमकां वाचून हांवें दाखयलां की LAQ म्हणटा LAQचे आन्सर म्हणटा की एडवोकेट दातर आणि एडवोकेट अरविंद दातर हो जो सिनियर काउन्सिल आहा ताणें ऑन हीज ओन अकॉर्ड he did not oppose the notification of the Madhai Tribunal Award. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आमकां त्या दिसा की आमी नॉर्मली रिटर्न इन्स्ट्रक्शनां दितात म्हणून दिता जाल्यार आज खूब पेपरांनी तेजें हाडिल्लें आसा हेराल्डान फ्रंट पेजीचेर हाडलां की आमी ऑन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन्स आमी कावन्सिलाक इन्स्ट्रक्ट करतात. कळ्ळें तुका? सो म्हजें हें आहा की प्रूफ आहा सरकारा कडेन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिल्ली म्हणून आसा जाल्यार दाखया पयलीं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पळय 1 फट आतां पोचोवपाक कितल्यो फटी मारच्यो पडटल्यो त्यो. मागीर ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज की ताणें अशें केलें म्हणून ताका आमी चेंज केलो म्हणून आनी मागीर मुकुल रोहतगी आमकां रिप्रेझेंट जावपाक लागलो. आयकलां म्हणटा तुमी? आतां परती केस आयली. केसीन मुकुल रोहतगीचे पॅनलान तो अरविंद दातार आसा चेंज जावंक ना. पळय नांव आहा हें सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान हांवें डावनलोड केलां. अजय रस्तोगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार सिनियर एडवोकेट देवीदास पांगम एडवोकेट जनरल प्रताप वेणुगोपाल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुरेखा रमण आयुषी गौर अखिल अब्राहम रॉय विजय वॉल्सन दीपक नागवळकर गोसल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही नांवां. सादो अर्थ कितें ताका चेंज करूंक नाशिल्लो. चेंज केलो म्हणटा एक बोकडो बांदलो मुख्यमंत्र्यान. आता तिसरें मुकुल रोहतगीन थंय सांगलें तें वाचून दाखयता. मुकुल रोहतगी learned senior counsel appearing on behalf of the state of Goa submits that the interlocutory application has been instituted because of certain statements attributed to the Chief Minister of Karnataka in the print media. Interlocutory application has not been instituted because the notification of the award was not objected to. Understand this. He is clearly saying because of some statements by the Chief Minister of Karnataka we have gone to the court. The attention of the court is drawn to clauses. Okay. So, जो एडवोकेट सरकाराक रिप्रेझेंट करतालो मुकुल रोहतगी जो आदलो सॉलिसिटर जनरल ताणें म्हणलां की
चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे थोडे स्टेटमेंट आयल्या की आमी एक कितें बजेटरी एलोकेशन केलां म्हादय डायवर्जनाक कालसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचे हे केलां ताजे खातीर आमी कोर्टान आयल्या. सो अवॉर्ड बीन not objected to has never been made a issue by the government, state government. So my question to the government is, why did you not make a specific application to the Supreme Court that tribunal order was not objected to wrongly by Advocate Arvind Datar? सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन कुशेन आमकां विसान नासतना नो ऑब्जेक्शन दिलें म्हळ्यार ही डीड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट. अशें जर आशिल्लें जाल्यार इमिजिएटली एन एप्लिकेशन शुड हॅव गॉन येस ऑर नो सेईंग दॅट ही हॅज नॉट डन इट, ताणें आमचो घात केला, आमी ताका काडला आनी हो पळय आमचे स्टँड आतां असो आहा म्हणून. तें सरकारान कित्याक करना? हाजो अर्थ जो मॅच फिक्सिंग म्हणून उतर हांवें जें वापरलेलें म्हादयचे डिस्कशनाचेर, हें मॅच फिक्सिंग 100% जालो. म्हणून आतां पयलीं we are moving a breach of privilege against the WRD minister for giving a false reply to us in the house. First as an MLA and as a political party which has a legislative wing, both of us who have moved this question will move a breach of privilege against the minister for giving false replies in the house. False replies which have been tabled in the house, not only spoken to. So हे रॉंग दिला म्हणून आमी तेजेर मूव करतात. परतो हांव डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान परते सांगला की आपली ती आवयच म्हणून, आवय समानच म्हणून ती आपल्याक क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणें घात केला म्हणून. असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना, पूण ताणें देवंकूच जाय. हो म्हजो डिमांड आहा आनी हे हो इशू आमी लोकांक तळागळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले. सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. हाजे पयलीं कितल्याचदा कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलां की आपूण ताका प्रायवेट हॉटेलान मेळ्ळो, आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले. हें सगळें दिस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड. आनी ए सिनियर एडवोकेट डज नॉट इजिली लाई. And if he is lying, then the state has to take it to the logical conclusion. Chief Minister just cannot say, don't politicize the issue. Politicize करना. ये politics असल किती हाँ? It is your lawyer exposing you. Where is the politics in this? Who is doing politics? We are not doing politics. You are being exposed by your own counsel, who has continued to be counsel even after you have said that he has been removed. आता म्हणतात ते नरसिंहन म्हणटा आमकां appear जाता म्हणून. पहिले स्वातेर तुवें ते सुशांत नाडकर्ण्याक काडलो पळय, तो कोणाक विचारून काडिल्लो तुमी? तुमकां ते गोंयकार नाकाच आशिल्लो ह्यो सगळ्यो डील करपाक. गोंयकार कोणाक येना आसलो. सरकाराक आमच्या गोंयचो लॉयर नाकाच आशिल्लो तातूंत. कित्याक सरकाराक पयलींच्यान कर्नाटका तांकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें कर्नाटकाक ते उदक दिवपाचें आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे जिवनदायिनीचे घात करपाचो म्हणून. तो घात ताणें केल्लो आहा. आनी हाजे फुडें मोल्यान जे कितें जाता, जें कोळशाचेर जाता, ताचेर सगळें घातूच जावपाचें आहा. आनी हांव सदां म्हणीत आहा की सरकारान गोंयाक विकपाक काडला म्हणून ह्या वर्साक. दे हॅव पुट अप गोवा ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल आनी तें म्हाका दिसता सिद्ध जाल्लें आहा. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक कसली डायरेक्शन दिवंक नाशिल्ली म्हणून. दिवंक नाशिल्ली म्हळ्यार कशी? तुवें एसेंब्लीन सांगलां तो वी गिव रिटर्न डायरेक्शन म्हणून. Where is the return direction given to you? Show us. So एक फोट पोचोवपाक ताका 100 फोटीचो मारपाक लागला. आनी आज म्हणजे जे 4 ताका प्रश्न आहा, ह्या 4 प्रश्नांक ताका उत्तर ना. आनी कितें आहा? Unprecedented. This is unprecedented. See, it is like this. You cannot escape not being detected when you do such a fraud on the people. This is one of the most contentious issues. Mahadev Water Dispute Tribunal was formed in 2010. Successive governments have fought this case for the sake of Goa.
not only the BJP government, it is also Congress government that instituted this tribunal. So सगळ्यांनी गोंयची जीवनदायिनी म्हळ्यार गोंयची लायफलायन ही राखपा खातीर सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आहा. प्रमोद सावंताचे कॉन्ट्रिब्युशन आहा हे जीवनदायिनीचो घात करपाक. His contribution is betrayal of this lifeline of Goa and ensuring that water is sent to Karnataka. Further on, he is now taking it next step by fast tracking the linear projects and by making Goa into a coal corridor. Coal भायल्यान येतलो आनी तो कर्नाटकान वतलो. ताचे खातीर ट्रेनी ब्रॉड रस्ते ब्रॉड आणि दर्यांतल्यान हाडून एमपीटीचे जे एक्सपान्शन जावपाचें आहा एज अ क्रूज टर्मिनल ते मारून उडयतलो. So he is just acting as a stevedoring contractor, as a logistic contractor for Karnataka. This entire government of BJP, the Bhrashtachari Janata Party, is acting as a logistic contractor for Karnataka on the orders of their bosses from Delhi. This is my charge against them. And the lawyers, senior lawyers in the Supreme Court, Mukul Rohatgi, Arvind Datar, these are not small lawyers, these are big lawyers, these are big names in India. They don't tell lies. Now the Chief Minister is trying to say that the lawyer is telling a lie. If he is telling a lie, why did you not move the court subsequently? Saying he has done it on his own accord, we don't want it that way. Why did you not do it? Why did my question and of my colleague Vinod Palekar only have to expose you? नाजाल्यार कळत नाशिल्लें न्ही. आमी पॉइंटेड क्वेश्चन घालून आन्सर दिवचे पडले. सो आतां फिलीप नायन सांगचें पडटलें की बाबा हें तुवें फोड मारले ती मारल्याच, ताका आमी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज व्हरताच. आतां इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली काय परती इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली इज पर अरविंद दातार कितें की डॉट टू ऑब्जेक्ट हें कोणें दिल्ली? तुवें दिल्ली, एजीन दिल्ली काय मुख्यमंत्र्यान दिल्ली? So who is the client? Client is the government. Either it could be the WRD minister speaking to him or the AG speaking to him. Normally the case is the AG speaks. And third is could be Chief Minister directly. So हे फिलिप नायन सांगूंक जाय ताचे पयलीं फिलिप नायन हातून कॅबिनात बसूंक जायना. We forbid him to go to the cabin as a minister. He should sit at home and answer this first. Because otherwise he is part and parcel of the betrayal of Goa. आज सांगे मेरे you will have to draft it. सारकें करचें पडटलें. There are certain facts that have come. कित्याक breach of privilege करतना खूब कडेन verbatim records गरजेचे आसतात. Verbatim records म्हळ्यार as we had spoken, which is in shorthand being taken there. Verbatim records आमकां जाय पडटले. Maybe. Normally म्हजेर एक breach of privilege जाल्ली हाजे पयलीं. When I was co-opted councillor. So that time it was based on verbatim records. Radharao Garcia's defended me that time. I was made to appear before the House Committee. I think verbatim records are exact. They are attached to me. But I have put a lawyer on this already. So in next 2 days? If possible, this evening also. Okay. But we'll file immediately. And because the Speaker's office will have to give us the verbatim records. Second, what is the way forward now in all this? But एक कितें जाता न्हू आमचे पक्षान that it is a situation of fait accompli. The water has been diverted. We have no Madhuri. And the fallout of the water being diverted will even reach the Dudhsagar. It is not only Madhuri there in Kalsa, Bandura. It will come all down the line. आम्ही व्हिडिओ दाखयलो पणजे जंय डायवर्जन जावन पावसाचे मागीर पावस इतलो उटंगराचो पडलो ह्या वर्साक अशें म्हणटात की एंटायर लास्ट सेंच्युरीन चड चड पावस ह्या वर्सा पडला अशें उटंगराच्या पावसाचे मागीर वचून तो व्हाळ वचून झर कशी अशी बारीक पडल म्हाडे बिकम अ पडल. आय गॉट द व्हिडिओ आय शो यू.
तो हांवें दाखयलेलो a drone footage taken by a reporter who had visited the site, which I had shown. ते जर आज आमी पळयलें ताजे कितें जालें आसलें हें दाखोवन 2 म्हयने जाले, 2 म्हयने 3 म्हयने जाले आसतना 2 म्हयने जाले आसले. 2 म्हयन्या पयलीं ती स्थिती आशिल्ली. 2 न्ही 3 म्हयने आसतले, 3 म्हयने तरी आसतले. आज कितें जालां आसतलें? You just think of the downstream, the flora and fauna. कितें पोझिशन आमी ते फिलिप नेरीक सांगला तूं वच तरी म्हणटा. He has not even visited the site. Chief Minister has not visited the site. आता तुमकां जर तुमची आवय येयली म्हणून व्हडली भाशणां दिता वचून पळोवया म्हणटा कितें जालां तें. ताणें केदें मारलां आसलें. They made a 500 crore budget head. 500 crores budget. Budget head म्हळ्यार कितें? 500 crore is the beginning. It can go extend to anything. So they are very clear. Karnataka is clear that the water is theirs now. And immediately you are now allowing up in त्या दिसा तुम्ही कामगाराची कॅम्प ही पळयली आसतली डिफेन्स फॉर दॅट लिनियर प्रोजेक्ट. तो कितें म्हणटा जग देश म्हणटा आमचे हें जाता कितें जाता फास्ट वता. गोंयकार स्लो कित्याक? अरे कितें जाय ती फास्ट? म्हजो सादो प्रश्न आसलो कितल्यो ट्रेनी येता त्यो साउथ सेंट्रल रेल्वेच्यो कितल्यो ट्रेनी गोंयांत येता? 6 दिसाक 5 दुसऱ्यो 1 लोकल. थंयच्या हांगा मातशी स्लो जाता ट्रेन कडक कडक कडक. कितें जाता? कोणाक कितें जाता? स्लो जाता जाल्यार इतले तेंप लोक येताले मरे. तुमकां फास्ट कित्याक येवपाचें? आनी कोणाक येवंक जाय तें फास्ट? तूं फास्ट येवपाक विमानान येवं मरे. कोण सांगा ट्रेनीन येवपाक? आतां तांची चिंतून तुमी तें करता इलेक्ट्रीक करता. हे इलेक्ट्रीक काय करना? हे घाटाचेर वयर चडपाक तो कोल जो वता ताका 5 इंजिनां मारची पडटा खंय वयर उडपाक. आमचे whole idea is to take coal and bring ore. So Goa is what? Goa is a corridor. For that even cess of transportation they are not getting. The same Mukund Rohatgi who is representing Goa in this matter earlier, who is now no longer representing Goa, is representing Jindal and Adani. Jindal, sorry. For that cess matter. तो जिखनासना उरतलो आमचो कोण तरी सादो आडोवार आहा. तो सगळें मॅच फिक्सिंग म्हादयचें मॅच फिक्सिंग आतां कोल सेसाचेर मॅच फिक्सिंग. आनी कितें सांगता? वी हॅड द गट्स टू सेंड अ लेटर टू जिंदाल. अरे गट्स म्हळ्यार कोण तो? जिंदाल कोण बापूय तुजो? कोण रे तो जिंदाल म्हणून? वॉट इज द गट्स? यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. You are coal dust causing people to die. He immediately objected to it. Well, immediately. Jindal is taking it for so long. Yeah, Jindal immediately objected. He is saying it is not a state subject. It is in the concurrent list. And he got relief also. He has not got relief. He is it's in the court. विजय बाब 40 साल तुम्ही सेंटरला बी असताना कितरी उलयता. अरे सेंटर बाब दिगंबर कामत उलयता सेंटराक वता. सेंटराक कोण घातलो आमकां? अरे मोदीन हो मुख्यमंत्र्याक दवरला कित्याक खंयचोच बीजेपीचो मुख्यमंत्री जे करूंक शकनाशिल्लो ते हांणी केलें. मनोहर पर्रीकाराक जे स्वप्नान येवपाचें नासलें हें करपाचें येदो व्हडलो घात आनी घात करून ती आवय म्हणटा आपली केदो कापारता तेजो पळय म्हणून कापतात. हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हे आयका हो आमचो हो कितें सुरज. हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हो मुख्यमंत्री म्हणटा पॅथॉलॉजिकल लायर म्हणून. All that is happening is proving me right that he is a pathological liar. सारको जितेच फटी मारपी म्हणून आनी तो आतां प्रूव जालें ताजे his own lawyer has exposed him. आनी मागीर म्हणटा आनी ऑपोजिशनान राजकारण करचें न्ही. राजकारण खंयचें? This is you are being exposed, you are caught with your pants down. Nothing else. River disputes running. Were they being handled similarly by the states, or they are being fought vigorously? They are being fought with riots, man. Tamil Nadu, you see, not one drop they want to give it easily. And water, the next world war is going to be fought over water, they say.
You are allowing a lifeline to go. Just let it. कितें म्हणल्यार तुका थंय बसूंक मेळटा पूण खुर्चेर कितें? But this diversion is first going to affect CM's. अरे he is not. He is going to दोडामार तो खरें CM conspiracy. I am saying Sawantradi Sarkar मुक्त कितें जातलें? I will give you a document in a few days time. And I will tell you another thing. I am telling you journalists, all of you. तुमचो इशू हांवें काडला असायनमेंट. ह्या महामारीन खूब जाणांचे जर्नलिस्टांचे जॉब गेले. तांची पेमेंट कट जालो फ्रॉम 20% अप टू 60% म्हणून. आनी ताजें जें काम करता सरकार ताजे खातीर कितें करता जाणा. तुम्ही आता पेपराचेर तुम्ही नांवां हाडीत आसतात ताजी फोटो. तुम्ही हाडटा तुमचे मॅनेजमेंट हाडटा तें म्हाका खबर ना. पूण इतली हजामपट्टी करनाका ताजी. ताणें तें रिप्लाय दिल्या पळय ताजे तुमकां तुमी ताजे फाटल्यान रावूंक जाय. आन्सर तशें दिला की दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अस एंड वी आर नॉट कन्सर्न. And what I am trying to tell is what you call the stimulus package. Every section of society has a right to a stimulus package. In America, Biden has won the election against Donald Trump, based on the stimulus package. That so much money we will give each person because he has suffered loss of lives and loss of livelihoods during the pandemic. That person is who? That person is every citizen in America. In India, what we say, the rich don't require to be given assistance. The higher middle class don't require to be given assistance. The poor needs to be given assistance. The traditional occupationist needs to be given assistance. The journalist who is supposed to work on the field, working at home, working on the field, also threatened by COVID, has to be given a stimulus. Government says no. And you are still giving coverage. किती येता ते कोण फोटी मारता कोण तरी आडून बोलून दिला तुम्ही खाली आहात ताजी. बरं एक क्वेश्चन डिस्कस जाऊन आसलो. हो क्वेश्चन हांवें काडलो म्हजे भाशणान ते हातून कितें ते रातचे उलयले इतले ते वेळान गव्हर्नर एड्रेस तातूंत काडलें हांवें तुवें जर्नलिस्टांक कितें केलें काय म्हणून कितें केलें तांचें. सॉरी आय रेज्ड एट 0 hour. आय रेज्ड एट 0 hour. आमी कितें केलें तांचें एकल्यान आन्सर दिना. तितलेंच न्ही रुलिंग बेंचीचा तो कोणूय मनीस उलयलो ना. मुख्यमंत्री सोडूच. आनी आमचे ऑपोजिशन उलोवंक ना तेंय दुसरी खबर ती कळ्ळो म्हाका. सो आजचे तुम्ही बी मातशें चिंता. यू ऑल्सो ऑर्गनायज युअरसेल्फ. अदरवायज गव्हर्नमेंट विल कम आफ्टर यू लायक देम कॉल यू एंटी नॅशनल लायक राजदीप सर सेड. फाल्यां जर तुमी कितें बरयलें तें ताका अशें तशें दिसलें सेडिशन. So better remain organized. Don't let the Bhrashtachari Janata Party divide you. Everybody has to unite. Thank you. आमच्या रिस्टोर केल्या. हाँ? आमच्या कितें कार्ड केलें तें रिस्टोर केलें. देपो बरो.